Esther chapter 3. हाचे उपरांत अहास्वेरूस राजान हामान नांवाच्या आगाग गांवच्या हमेदेताच्या पुताक अदीक उंच झुटयेक वेंचून काडलो. ताका ताच्या बरोबरच्या अधिकाऱ्यां परस अदीक पदवी दिली आनी राजाच्या दारवंटेचे सेवेक आसलोलो सेवक हामान दिश्टी पडलो जाल्यार ताका नमस्कार कोत्ताले आनी ताका पांयां पडटाले. असो आसलो राजाचो हुकूम. एकलोच मोर्देकाय ताका नमस्कार करिनासलो, न्हय म्हूण ताका पांयां पडनासलो. राजाचो हुकूम कित्याक मोडटाय? अशें दारवंट्याचे सेवेक आसलोले सेवक मोर्देकाया लागीं विचारताले. दिसाच्या दिसा ते ताका हें विचारताले पूण तो तांचीं उतरां कानार घेनासलो. आपूण जुद्यो म्हूण मोर्देकायन तांकां कळयलोलें. हे वागणुकेक कसलेंय कारण आसा काय म्हूण पळोवंक शेकी तांणी हामानाक कळयलें, कित्याक आपूण जुद्यो म्हूण मोर्देकायान तांकां सांगलोलें. जेन्ना मोर्देकाय आपणाक नमस्कार करिना वो पांयां पडना म्हूण हामानान पळयलें तेन्ना तो रागान पेटलो. हाचे भायर मोर्देकाय जुद्यो म्हूण ताका कळटोच. न्हयच एकल्या मोर्देकायाक पूण अहास्वेरूस राजाच्या सम्राज्यांत जियेतोले मोर्देकायचे जातीक म्हणजे सगळ्या जुदेवांक ताणें मारून उडोवंक येवजिलें. 3. जुदेव संकटांत जुदेवांचें nisontonn करूंक राजपotr. पयल्या म्हणजे निसान म्हयन्यांत अहास्वेरूस राजाचे राजवटकेच्या 12व्या वर्सा दीस आनी म्हयनो थारावचे खातीर ताणें पूर वो सोट घाल्ली. हामाना उजीर घाल्ली. सोट पडली 12व्या म्हणजे आदार म्हयन्याचेर. हामानान अहास्वेरूस राजाक म्हणलें, तुजे राजवटकेच्या सगळ्या प्रांतांनी हेरां लोकां मदें शिंपडलोलें हें एक खेरीत राष्ट्र आसा. हेर राष्ट्रां परस तांचे नेम वेगळे आनी तीं राजाचे नेम पाळिनात. तांकां जिवंक दिवन राजाक कसलो आदाव? राजाक बरें दिसता जाल्यार तांचें nisontonn करचे खातीर राजान एक आज्ञा भायर काडची. अशें केल्यार हांव 10,000 रुपयाचे तालेंट राजाच्या भांडारांत घालचे खातीर वेव्हार चलयतल्यांच्या हातांत दितां. तेन्ना राजान आपल्या शिक्क्याची मुदी काडली आनी जुदेवांच्या दुस्माना हामेदाताच्या पुता हामाना लागीं दिली आनी अशें म्हणलें, दुडू तुका पावलें आनी तशेंच परजा. तुका जाय तशें तिचे थंय कर. म्हणटोच पयल्या म्हयन्याच्या 13व्या दिसा ताणें राजाच्या शास्त्र्यांक आपोवन हाडले. तांणी हामानान दिल्लो हुकूम बरोवन काडलो. तो राजाच्या उपराजपालांक, दर एका प्रांताच्या राजपालाक आनी परजेच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक तांची खाशा लिपी आनी भाशे प्रमाणें बरोवन काडलो. हुकूम अहास्वेरूस राजान सय केल्लो आनी ताचेर शिक्को घाल्लो. 12व्या म्हणजे आदार म्हयन्याच्या 13व्या दिसा सगळ्या जुदेवांक, ल्हानांक तशें व्हडांक, बायलांक तशें भुरग्यांक एकाच दिसा मारून उडोवंक आनी तांचे कडेन आसा तितलेंय काडून घेवंक धांवत्या सेवकांच्या हातांत दिवन सगळ्या प्रांतांनी चिटी पाठयल्यो. ते चिटींचेर अशें बरोवन आसलें, अहास्वेरूस व्हड राजा इंदियेक थावन इथिओपिया पर्यान पावता ते आख्खे राजवटकेच्या 127 प्रांताच्या राजपालांक आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयता, जेन्ना सर्वय राष्ट्रांचेर म्हाका अधिकार मेळ्ळो आनी आख्ख्या संवसाराची पदवी म्हज्या हातांत पडली
तेन्ना हांव सटकेच्या गोरवां फुलोवंक ना, पूण मर्यादीन आनी कोंवाळ्यायेन अधिकार चलोवचे पासत हांवें निर्णय घेतलो. म्हज्या हाता खाल आसलेलीं सगळीं सदांकाल उचांबोलाय नासतना जिवंक आनी म्हजे राजवटकेंत सगळें बरेंपण शिंपडोंक आनी सगळो लोक आशेता ती शांती तांकां मेळूंक म्हजी खोशी. हें सगळें कशें शांती पावचें ते विशीं हांवें म्हज्या बुद्ध दिनाऱ्यांचें मोण पळोवन घेतलें. तांचे मदलो एकलो भोव शाणो मोगान वावर करपी आनी विस्वाशीपणान सांबाळपी. ताचें नांव हामान आनी राजा फाटल्यान ताका पदवी आसा. ताणें तांकां कळयलां तशें संवसाराच्या सगळ्या पर्जां मदें एक नश्टी पर्जा जियेता. तिचे नेम कायदे दुसऱ्या राष्ट्रां आड वेतात आनी थांबनासतना राजाचे हुकूम मोडटा. अशें जें बरेंपण आमी राज्यांत हाडूंक सोदता ताका आडखळ जाता. म्हणटच ही पर्जा आनी ती सगळ्या राष्ट्रांचेर आड वेता. आमच्या बऱ्याक उपकारना तसले आठवेच नेम घेवन आसा आनी कांटाल्याच्या अपराध आदारता. अशी आमच्या राजाचे उदारगतीक आडखळ जाता. हामान एक odhikari आनी आमकां सोगल्यांक दुसरो बapui. ताणें boroi-lolê चिट्टिंटांचो ul'lekh केला. तांकां सगळ्यांक बायलांक भुरग्यांक सयत कोणाचेच चुचुरे dhôrinas-tana तांचे दुस्मानाचे तोर सादीन ह्या वर्साच्या 12व्या म्हणगे आदार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा sam-kinch मारून उडोवचीं. हे तोरेन ही नश्टी मनशां एकाच दिसा नor-kant वेतोलीं आनी त्या उपरांत आमच्या राजाक शासनाक थिराय आनी शांती मेळटली. त्या दिसाक सगळ्या लोकांक तयार आसचे खातीर ह्या हुकुमाची प्रती दर एका प्रांतांत धाडून दिल्ली. राजाच्या हुकुमा प्रमाणें धांवतले सुटसुटीत ताकतीन गेले. पयले सुवातेर हो हुकूम सुजार राजधानींत परगट जालो. राजा आनी हामान जेवण करूंक आनी पिवूंक लागले, पूण सुजार राजधानींत व्हड आकांत सुटलो. देवाचें उतर हें